नमस्कार आणि सुप्रभात. आईचे सुभाषिताक तुमका सर्वांकೈ स्वागत. प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार चंदू तरुलका म्हणून प्रियवाक्यप्रदानेन चांग उत्तर उलयल्यार प्रियवाक्य प्रदानेन चांग उत्तर दिल्यारी म्हणून चांग चंदुकोर मोगानी प्रितीन उत्तर दिल्यारी प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे म्हळ्यार पुराय तुष्यंती संतोष पावताची म्हणून जंतवः पुराय प्राण्यो मनशी मात्र नाही प्राणी समेत चंदुकोर उलयल्यारी संतोष जातांकाय म्हणून सर्वे तुष्यंती जंतवः हांगा जंतव म्हळ्यार मनुष्य समेत पुराय प्राणी येयलेची. आता आम्ही पोसूचे सुणी जायत मज्जर जायत गाय वस्र जायत तांगेले चंदुकोन उरलेल्यार तांकां भारी संतोष जाता म्हणून तांकां मना वता. आमी भिश्टान उरलेल्यार तांगेले रियाक्शन विंगड आसता म्हळ्यार तांगेले प्रतिक्रिया विंगड आसता. तांकां जोर उरलेल्यार भिश्टान उरलेल्यार बेजार जावचे तांणी सहज जावन दाखयताची तें आमकां कळटा. सो प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तस्मात् म्हळ्यार त्या निमित्ती तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम गोड उतर उलोवका प्रितीन उलोवका म्हणून प्रियं हि वक्तव्यम वक्तव्य म्हळ्यार उलोवका म्हणून सोडून कसं उलोवका प्रितीन उलोवका प्रियं हि वक्तव्य कोणाक उलयल्यार संतोष जाता की तेच उलोवका. वचने का दरिद्रता वचन म्हळ्यार आमगेले उतरांतू दरिद्रता कसं ल्याकय चांग उतर उलोवच्यान तांकां हिमटपण कसं करचें म्हणून दरिद्रता म्हळ्यार आमी उलोवच्यान कसले दारिद्र्य जावचें नाका आमगेले ते आमकां कसले दुड्ड दिनाचे मिळता पयशे दिवच नाका ताका चांग उतर उलोवच्याक तांकां कसं दरिद्रता चंदुकोन उलयत न्हय म्हणून कोणाले उलयत जाल्यार मोवाळ जावन चंदुकोर प्रितीन उलोवका म्हणून ताजे अर्थ. प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् त्या निमित्ती प्रियं हि वक्तव्यम मोगान उलोवका वचने का दरिद्रता उलोवच्यान दारिद्र्य कसले तांकां हिमटपण कसं करचें म्हणून. अपास हे सुभाषित सांगता. प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता. नमस्कार.